विठ्ठलापूर साखळे त्रिपुरारी पौर्णिमा जाली। वाळवंटी न्हंयचे पात्र दिव्यांनी सजयल्ले। तरणाट्यांनी त्रिपुरासूर वत दाखोवन त्रिपुरारी पौर्णिमाच्या फाटभुंयची झलक दाखयली। राज्य उत्सवाचो दर्जो फावो जाल्लो नौकानयन उत्सव जालो। तरेतरेच्यो बोटी तयार करून कलाकारांनी नौकानयन सर्तींत भाग घेतलो। माझ्या समोर असलेली युवा शक्ती या अशाच पद्धतीच्या कला संस्कृती हातूंतल्यान भाग घेवप, वांटेकारी जावप, इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी आणि रिसर्च या 3 सेक्टरांनी वांटे घेवप हे खूप महत्वाचे आसा। नौकानयन स्पर्धा हो साखळेंतलो तसो खासा उत्सव एक राज्य उत्सवाचो दर्जो प्राप्त जाला। आमी जशे हांगासर नौकानयन स्पर्धा पळोवपाक येता तशेंच हांगासले सरणे वयर सोडप हो एक अभिनव प्रकार तसोच आमचे भुरगे हांगासर लोकल करता तांचे मनपूर्वक हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आनी बोटीचे कलाकार भुरगे हांचे बी नवीन नवीन बोटी पर्यावरण पूरक बोटी ह्यो आमकां दाखयता। शीप बिल्डिंग इंजिनियर किंवा शीप डिझायनिंग इंजिनियर हाजी सुद्दां कला खंय फाटी फुटली ताज्या पेक्षा बरें डिझायन करून ते जी शीप बिल्डिंग करता हांव आयोजका कडेन डिपार्टमेंटाक सांगता ताज्या उपरांतच्यो 3 बोटी आमच्या रवींद्र भवनात दवरच्यो कारण करून ते खूब लोकांक खूब ते पळोवपाक मेळटले। इफी जावपाचे आसा त्या खातीर गोंयांतली कला ही नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावची म्हणून आमी कला अकादमी आसतले रवींद्र भवन आसतले हांगासर हे फावटी प्लेस करपाचें ठरयलां। श्री कृष्णाची पुजा करून कृष्णाची मिरवणूक जे विठ्ठलापूरच्या आमच्या विठ्ठलापूरच्या नगरांच्यान आमी असो रावंड मारून वता। कृष्णाची मिरवणूक काडून आमी ती वाळवंटी हाडून तशेंच आमच्या वांगडा कृष्णाची मिरवणुके वांगडा दिंडी आसलेली आर्ट एंड कल्चर आनी GTDC गोवा टुरिझम आणि त्याच भायर देव विठ्ठल पंचायतान संस्था त्या सगळ्यांनी वांटो उखल्लो आणि आयज हो तुमी जो हांगासर सुवाळो पळयतात तो त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सव। हो जो सुवाळो आसलो हो आमी 1992 आमी स्टार्ट केल्लो। हे 50 रुपयातल्यान आमी जी सुरवात केली ताका मागीर दिगंबर कामत यांनी कितें केलें स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हणून तयारी केली।